students, in this video we will see problem from the Heron's formula for the class 9th. So jenna tumka information given astali about the perimeter of triangle is 36 centimeter. You can see here perimeter of triangle is 36 centimeter. So the first perimeter म्हटलं की नाही, suppose हा एक diagram असा ABC triangle. Okay, so perimeter formula किती यातलं टोटल ऑफ ऑल साइड ते आम्ही कितें म्हणटले पेरिमीटर. पेरिमीटर म्हणजे कितें यो प्लस यो प्लस यो. सपोज हांगासर 2 दिला, हांगा 3 दिला, हांगा 4 दिला, जाल्यार यांची टोटल करून 2 + 3 + 4 ओके 9. सो 9 सेंटीमीटर हो तेंचो पेरिमीटर जालो. तसोच हांगासर आमकां डायरेक्टली पेरिमीटर हांगासर टोटल दिल्या आनी भितूनली 2 साइड्स दिल्या. ओके, सो 2 साइड खंयची, एक दिल्या 12 सेंटीमीटर आनी एक दिल्या 14 सेंटीमीटर. ओके, सो तिसरी साइड आमकां दिवंक ना. सो थर्ड साइड आमकां फाइंड करपाक जाय. सो हांगासर थर्ड साइड पयली फाइंड कराच. पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल. सो तिनूय साइड त्यो सपोज रफ डायग्राम काढला जाल्यार तुम्ही अशें बरोवंक शकता AB + BC + AC. सो पेरिमीटर हो तुमकां दिला कितलो 36. AB आमी कन्सिडर केला 12, BC केला आमी कन्सिडर 14. सो आमकां थर्ड साइड आमी पयली फाइंड करतले. सो 36 12 आणि 14 कितलो 26 सेंटीमीटर प्लस AC. सो 36 - 26. सो हांगासर कितलो येयलो थर्ड साइड तुमची AC इक्वल टू कितलो जालो 10 सेंटीमीटर जालो. ओके, सो 10 सेंटीमीटर हांगासर. मागीर नेक्स्ट तुम्ही फाइंड करतले, तुमकां फाइंड इट्स एरिया सांगल्या. सो एरिया फाइंड आउट करचे पयलीं तुमकां खबर आसतली, तुमकां फाइंड करूंक जाय सेमी पेरिमीटर. सो सेमी पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल. सो एक फॉर्म्युला आसा, डायरेक्टली तुम्ही करूंक शकता. पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाय 2. सो पेरिमीटर कितलो दिला आमकां हांगासर 36 डिवाइड बाय 2. सो सेमी पेरिमीटर कितलो येयलो 18 सेंटीमीटर येयलो. ओके, सो नेक्स्ट तुम्ही फाइंड आउट करतले एरिया ऑफ ट्रायंगल by using Heron's formula. So Heron's formula आमकां खबर आहा S minus A, S minus B, S minus C. ओके, सो फक्त व्हॅल्यू पुट करा. सेमी पेरिमीटर हांगासर तुमकां पळय मेळ्ळो कितलो 18. A ची व्हॅल्यू आमी कन्सिडर करूया तिनूय सायडीची 12, B ची व्हॅल्यू 14 आणि C आमी फाइंड केल्या थर्ड व्हॅल्यू कितली 10 सेंटीमीटर. ओके, सो ही व्हॅल्यू पुट करा हितून आणि फाइंड आउट करा आन्सर. ओके, सो आन्सर जे कितें येतले ते कमेंट बॉक्सान सेंड करा. थँक्यू.